क्रिस्तथई मोगाच्या बाबांनो भयणींनो तुमकां सोमेसांक एक बरो दीस हांव मागतां. आज आमच्या मदीं आसात सभासंताचो जल्मा दिवस संभ्रमतात, धन्यदेवाक अर्घां दितात. हांच्या नांवां हांगासर हांव सांगतां. रिया पर्ल डिसोजा कुंदापूर तावन, स्टेला डेसा मोरोल मुंबय तावन, सर्फिन मिनेजीस फेरार तावन, एडविन रेगो गोवा 500 वर्साचो जल्मा दिवस. जियोना अबिगेल डिसिल्वा दुबय तावन 8 वर्सांचो जल्मा दीस. जेमिमा सिक्वेरा वासई तावन, एलिझाबेथ डिसोजा बिजय तावन, ग्रेसी कोरेया मुल्की इस्रायल, सेवरिन डेनिस डिसोजा अलिपादे कुवैत 16 वर्साचो जल्मा दिवस. रेनॉय डिसोजा मैसूरू, मर्लिन सिक्वेरा मेर्ला पदव, जॉन डिसोजा मुंबय, लिली रॉड्रिगस बैंदूर. तशेंच सभाजनांनी अर्घां होगलाप दिवंक सांगलां. हांगासर तांच्या जिवितांत जाल्ल्या बरेपणा पासत विशेश जावन हांगासर सभारांच्या गरजां खातीर आमी मागलेलें. सोम्यान आमची मागणी आयकल्यांत. ह्या खातीर ह्या आमच्या भाव भयणी संगी मेळून आज आमी सोम्याक अर्घां दिवया. जुलियाना फेर्नांडीस मिरा रोडू, विल्मा कुटिनो नाला सोपरा, जेन आनी कुटाम अबुधाबी, लीना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलुरू, क्लारा करवालो नायगांव ईस्ट, सेलिन लोबो मुल्की, जुलियट मस्करेनस महिम, क्रिस्टल रॉड्रिगस मुंबई, सिंथिया डिसोजा मुंबई, एल्विस लोबो सजापूर, सिल्विया डिकुन्ना वालेन्सिया, जॉमेट कोरिया वसाई आनी लीना नोरोन्ना वसाई. त्याच विश्वासी देवाक आमी अर्घां दिवन गावया गीत. अर्घां तुका सोमिया, अर्घां तुका धनिया, अर्घां तुका, अर्घां तुका आता आनी ससना. अर्घां तुका सोमिया, अर्घां तुका धनिया, अर्घां तुका, अर्घां तुका आता आनी ससना. सोम्याक आमी अर्घां दिता आसतना आज सभाजन आमच्या लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा. तांच्या विविध गरजां पासत प्रत्येक जाण आज आमी मागता. अलेक्झांडर जॉनिस डिमेल्लो कुंदापूर त्या पासत, सेलिन पिंटो मुल्की, रेश्मा कस्टलिनो, मर्लिन फुटादो अंधेरी, विक्टोरिया लुईस सांताक्रूज, विद्या कार्डोजा केमतोरू, तेरेजा लुईस आनी फ्लाविया सिक्वेरा थाने, थॉमस लुईस कल्याण. आनी तिसऱ्या सवा सवें सभार आमच्या भाव भयणींनी आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. सभाजन आस्पत्रेंत आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात. तांचो रेगलो आमी ह्या वेळी उडास करया. सोम्याचें बेसांव आमा सोमेस तांचेर सदांच आसूं दी. ताच्या गुरपेचें जिवीत आमकां फावो जावं दी म्हणून सोम्याक आतां आमी उलो मारया. बेसांव घाल सोम्या जेजू, बेसांव घाल सोम्या जेजू, बेसांव घाल सोम्या जेजू, बेसांव घाल सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबांनी सभार अंतरले आमची मोगाची आसात. तांचोय ह्या वेळार उडास करया. आज प्रत्येक जावन कुटुंबांत अंतरल्या पासून उडास काडूंक सभाजन आमकां सांगलेले आसात. तांचो ह्या वेळार उडास करता हांव, तांचे पासून मागता हांव. देवादीन फ्लोरीन पिंटो, जॉन थॉमस लुईस, कुटुंबांत अंतरलेल्या सोसन्या पासत
आज magong sangla Hilda D'Souza, Liguri D'Souza, Binder, Devadin John Robert Fernandes, Joseph and Elias Fernandes, Devadin Dennis Montero, Devadin Juliana ni Juliana Norona, Devadin Rosa ni Selin Pinto, Kutmante Antalya Sir Mogacha Pasod, magong sangla Richard Pinto, Goya Taunu, Devadin Benedicta Dikunna, Muhinacha Udasake, Amiaz Magtao, Magdalene Albin Lewis, तशेंच देवादीन थॉमस मॉरस चवथ्या वर्साच्या उडासाक कुटुंबांतल्या सुमेस्ता पासत आज आमी मागताव लिना आल्फ्रेड मार्टिसच्या कुटुंबा पासत कुटुंबांतल्या पासत लेवनीस आनी ग्रेसी सुवारिस देवादीन जॉन रॉबर्ट फर्नांडीस देवादीन हेनरी डी अल्मेडा देवादीन जॉन डिसोजा सेबॅस्टियन डिसोजा इग्नेशियस मार्टिन लोबो सातव्या दिसाच्या उडासाक देवादीन रीटा पिरेरा उमजूर देवादीन पियाद लोबो जॉन बॅप्टिस्ट सिक्वेरा एरिक लोबो सिरिल डिसोजा कॉसिस डिसोजा एल्विस पास्कल आनी एलिझा मोंतेरो कुटुंबांत अंतरल्या पासत आल्बर्ट डिसोजाच्या कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागताव मेरी मॉरिस देवादीन आल्बन पेरेरा जॉन मैक्सिम लोबो देवादीन अलोशियस लसरादो देवादीन अनिल फुटादो तशेंच मागताव देवादीन तेरेजा डिसोजा देवादीन लॉरेंस डिसोजा जोसेफ पिरेरा रेमंड डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागताव रोहित निरंजन आनी रिमा जेनिफर हांच्या कुटुंबांतल्या पासत देवादीन कार्मिन मोंतेरो देवादीन फिलिप मस्करेनस कुटुंबांत अंतरल्या पासत ऑसवाल्ड डिसोजा फाजिराच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत स्टॅनी डिकुन्ना देवादीन रुसैन डिसिल्वा देवादीन स्टेल्ला अल्मेडा नवीन फ्रांसिस सिक्वेरा मार्सेल आनी एलिस डिसिल्वा देवादीन आलिस फर्नांडीस देवादीन एस्टेर आनी सायमन कास्टेलिनो मार्क डिसोजा रेमंड डिसोजा पुलगत्र्यांतल्या आत्म्या पासत आमी आज प्रत्येक तरान मागताव शांती नोरोना आनी सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट हांणी मागोवंक सांगलेलें आसा लिगोरी क्रास्ता आनी आलिस क्रास्ता देवादीन मार्क डिसोजा जॉन लेविस जॉर्ज मथायस आनी वलेरियन आनी मॅक्सिम डिसोजा सांगात आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या हर एक आमच्या मोगाच्या संध्यांचो आमी उडास करया सक्ता सोम्याक आमी भेटोवन दिवया उजवाड सोम्या जेजू उजवाड सोम्या जेजू उजवाड सोम्या जेजू उजवाड सोम्या जेजू आमची सरकार जाती ते सवा अत्रे कितें आसात ते सांगाता घालून हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आतां आमी आयती जावया प्रवेश गीत आमी काडया सम्याक दिन वाचया मुखांत A18 पेज 22 A18 आम्ही तुझी वेंची उपजा मोगान आयल्या एका मोनान कालत्या काळजान सर आमी जमल्या करून स्तुती हरसून कीर्ती आज आमी गायता देव तूं आमचो रचणार व्हरतो तुका आमी मानता जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रत्म्या जय तुका त्रिएक देवा
सगळे सक्तींवर ते भक्तीन तुजो मोग करता येदोळ पर्यंत सांबाळवेल्या उपकार आठयता मोरा पर्यंत हरये घडये तुका हरसिता जय तुका मोगल बापा जय तुका देवा पुता जय तुका ओ पवित्रत्म्या जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो जेवण क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज साद्या काळाचो 14वो आयतार आमी संभ्रमताव ह्या आयताराची देवस्तुती आमकां सोम्याक आमच्या जिवितांत खऱ्या विश्वासान भावार्थान स्वीकार करूंक आपोवणें दिता ह्या पवित्र बलिदानांत आज आमी भाग घेता आसतना हर एक आमची अस्खतकाय आमचें उणेपण कितें आसा तें सोम्या मुखार आमी दवरया खऱ्या भावार्थान ताका स्वीकार करून ताच्या मेटांनी आमी चमकूंक ह्या पवित्र बलिदानांत सोम्याचो आधार आमी जोडया चिंतना शब्दान तशेंच करनेन देवा विरोध पेला विरोध आदारलीं पातकां वळखून बोक्साने मागोवन आतां आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगयो सदांच हांव पार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत महिमा 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 देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इसा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता
एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलाय. तशें ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हजे कडेन उलयतना आत्मो म्हजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो आनी म्हजे कडेन उलयतल्यांची उतरां हांवें आयकलीं. ताणें म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका इस्रायल परदेशी म्हजे रुपराटलेल्या एका विद्रोही राष्ट्राशी धाडटां. तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी आज पर्यंत म्हजे विरोध बंड केला. ती हटी आनी दारूण काळजाची पिळगी तांचेशी हांव तुका धाडटां. तुवें तांकां सांगूंक जाय, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, ती तुका आयकूं वा आयकनासतना रावूं, कित्याक ती एक विद्रोही घराणें. तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हणून तांकां कळीत जातलें. देवाचें उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान काकुळट करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. सर्वेस्परान काकूळ करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. तुजेर सुमिया उबारता म्हजे दोळे, तूं सुमिया सर्गी आसाय. दुनियाच्या हातांचेर दिश्ट दवरलेल्या साकरां पोरी म्हजे दोळे तुजेर आसा. सर्वेस्परान काकूळ करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. साकरणीचे दोळे तिच्या दनिनेच्या हातांचेर आसलेले पोरी आमचे दोळे सर्वेस्पर आमच्या देवाचेर आसा. ताणे आमची काकूळट करीस, ताचेर आमी ते ठेवयल्या. सर्वेस्परान काकूळ करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. काकूळट कर सर्वेस्परा, आमची काकूळट कर. आमी सर नालिसायेन भरल्या. वय ग्रेस्तांचे हिंसोनेन गर्व्यांचे बेपरव्या आमचो आत्मो भरून गेला. सर्वेस्परान काकूळ करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. सर्वेस्परान काकूळ करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो,
म्हाका फोव केल्ल्या असाधारण उगडावणा विशयांत उलमचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वान पडनाये म्हूण म्हजे कुडींत एक फुडापूण दूख दिल्या. माचंत रगलेल्या कांट्या परी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वान पडन म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तपरत आसा. हो दुस्मान म्हजे तावन पयस सरू म्हणून हांवें 3 फावटी सुमया मागलें. पूण ताणें म्हणलें, म्हजी करपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताचे सकत म्हजे तें वस्त करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगता. तर क्रिस्त पासत म्हजे अस्कतकायांनी, बेपरवानी, कश्टां अनवरांनी, दगदण्यांनी आनी आटे विण्यांनी हांव दोदोशी जाला. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निजायकी शक्तिवंत. देवाचे उतर हे देवाचे उडोपकार. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्परासोत्मो मुचेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूं म्हाका धाडला. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमची सवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. जेजू थंयसो भायर सरन आपल्या सिसां सांगाता आपल्या स्वंत गांवाक पाटी आयलो. साबात असो दीस येतास तो सिनागोगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकवण आयकले सबार जाण अजाप जावन म्हणाले, हें सगळें हाका खंयचें आयलें? हाका दिल्या ती जानवाय कसली जावयेत? आनी हाच्या हातांनी असलीं आसऱ्यां घडतात तें कशें? हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमावचो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगासर आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशयांत कितें म्हणचें तें चिंतून ते घडबडले. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान चुकाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या धैर्या मदें तो बिलकूल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरी केल्लीं सोडल्यार हेर कसल्यांच असर्ये थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविस्वास पळोवन तो अजाप जालो आनी उपरांत भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सांजो संवांजेल आवस्वर 1 10वी आनी 11वी वळ. आयच्या वाद्येलांत आमी कितें आयकलें ताचो सारांश आमकां दिता.
ऐकूया जो संवंजेल पयलो अवस्वर 10व्या वळींतावन 11वी वळ. तो संवसारांत असलो तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मरिफात जाल्लो तो संवसार पूण ताचेच मरिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. ताका वळखलो ना. तो आपल्या मध्ये आयलो तो आपल्या मध्ये आयलो आणि ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. आणि ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. तो आपल्या परजे मध्ये आयलो पूण आपल्या परजेन ताका घेतलो ना. संवसारांत तो आसलो पूण संवसार ताका वळखलो ना म्हणटा आसा जुवांव. हाच्या वांजेलांत कितें आमी आयकलें जेजू नाजरेताक ताच्या स्वंत गांवाक आयिल्ल्या वेळार ताका मेळिल्ली ती प्रतिक्रिया हेच जावन आसा. एक बरयणार म्हणटा हाच्या विशयांत या जेजू कशें नाजरेतच्या लोकान स्विकार केलो ना त्या विशयांत उल्लेख करून म्हणटा समटायम्स वी टाय गॉड्स हँड्स by the way we respond in our faith life. Sometimes we tie God's hand. देवाचे हात आमी बांदताव ज्या रितीन आमी आमचो खरो थीर भावार्थ व्यक्त करिनासतना बेविश्वास व्यक्त करून सोम्याक मुखार येताव आमी सोम्याचे हात बांदताव म्हणटा तो. एक व्हडलें पिंतूर आसा पेंटींग आनी तें पिंतूर जावन आसा जेजू बरो गवळी ताणें दारार बडोवचें. बऱ्या गवळ्या जेजू न्हू दारार बडोवचें तें पिंतूर. आनी त्या पिंतुरांत त्या पेंटिंगांत एकल्यान सारक्या रितीन लक्षान येवन पळयत आसतना ताका थंयसर एक डिफेक्ट दिसलें. कितें ह्या पेंटिंगांत सोडून आसा म्हूण ताका समजलें. आनी त्या विशयांत ताणें तें पेंटींग कोणें केल्लें ताका सांगलें. पेंटींग केल्लो मनीस जावन आसा तो फामाद पेंटर हॉलमॅन हंट म्हणून ताचें नांव. ताका हें कळीत केलें आनी तें डिफेक्ट कितें आसलें गे म्हळ्यार त्या पेंटिंगांत बायला कुशीन काही जेजू बडोवन आसा त्या दारार थंयसर लॅच नातिल्लें. लॅच म्हळ्यार म्हणटा हांव तें दार ओपन करूंक आमी उपयोग करता ते हँडल म्हणटा तसलें थंयसर नातिल्लें प्लेन आसलें तेजू थंयसर बडोवन आसा. आनी हॉलमॅन हंट ताणें सांगलें हें सोडून जावन या केल्लें न्ही तशें जाय म्हणून हांवें तें केल्लें जावन आसा पिंतूर. तो जापजलो आयकोन कित्याक तुवें सगळ्या दारार एक लॅच आसा जायस हांगा कित्याक ना कित्याक तुवें घालूं नाय. ताका तो म्हणा लागलो हें दार जेजू जें बडयता ताका हँडल भितरल्या कुशीन आसा हांगा तो तुका तें दिसना भितरल्यान मात्र तें ओपन करयेत. जेजू केदेंच फोर्स करून भितर सरना. आज मोगाच्या बाबनीनो आमी नियाळ करया थोडो वेळ. सोम्याक जी प्रतिक्रिया ताच्या स्वंत गांवांत मेळ्ळी त्या विशयांत ताच्याच स्वंत लोकान कसली प्रतिक्रिया ताका दिली. जेजून व्हड व्हड कामां केल्लीं हेर कडेन गलिलयाच्या हेर गांवांनी त्या नाजरेच्या आसपासच्या गांवांनी हेरा कडेन कितलीं वर्ती अजापां केल्लीं आमी जाणा. मोगाच्या बाबून सबार पोटी कोणी एक व्यक्ती कितें एक वर्तें साधन करता जावं पुरो एक मेडल जिखता ऑलिंपिक्सांत या आनी खंयच्या व्हड खेळांत या कितें एक व्हडलें अचीव करता तो व्यक्ती ताच्या गांवाक येता आसतना ताका सत्कार सन्मान राखून आसता. लोक सेलेब्रेट करता संतोश पावता आमचोच आज आमची ह्या गांवाची किर्ती वाडोवंक शकला म्हणल्यार एक संतोश पावता. जावं पुरो जेजूचें एक चिंताप अशें आसलें तसलें एक चिंताप दोन जेजू आयिल्लो ताच्या स्वंत गांवाक आनी अशें आयिल्ल्या वेळार ताका मेळटा दुसरीच प्रतिक्रिया. आनी थंयसर आयचो वांजेल आमी आयकल्लो तो मार्काच्या वांजेलांत 3 संगती थंयसर सांगल्यात जेजूक लोकांक दिल्या त्या प्रतिक्रिये विशयान. पयलीं आमी आयकता 6व्या वस्वरांत मार्काच्या 2ऱ्या वळींत सांबातोचो दीस येतच तो सिनागोगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकवण आयकले सबार जण अजाप जावन म्हणाले
ताची शिकून आयकल्ले सबार जण अजाप जाले म्हणटा मगाच्या बाबूने देवाचे उतर हांगासर अजाप म्हणटा आसतना आमी सडाव जावन चिंता ओ एका तरा संतोश थंयसर आसा म्हणून पूण इंग्लिशान थंयसर उपयोग केलो शब्द दे वर एस्टॉनिश्ड म्हणलो शब्द उपयोग केला एस्टॉनिश्ड म्हळ्यार पॉझिटीव रितीन सकारात्मक रितीन अजाप न्ही बरें ओ तशें न्ही हांगासर एक नेगेटीव रितीन नकारात्मक रितीन लोक अजाप जालो म्हूण आमकां आमी समजता कित्याक थंयसर मुखार सांगली दिल्ली ती सवालां हें आमकां समजोवंक कारण जावन आसात कितें तांणी विचारलें तें अजाप जावन हे सगळे हाका खंयचे आयले हे सगळें हाका खंयचें आयलें हाका दिल्ली जाणवाय ती कसली जवियेत हाका दिल्ली ती जाणवाय ती कसली जावयेत आनी हाच्या हातांनी असली असर्यां घडतात ते कशें असली असर ह्याच्या हातान करतात ते कशें मगाच्या बाबनीनो 3 संगती ताणें उल्लेख केलो थंयसर अजाप तांच्या अजापांत एक ताणें उलयले ते शब्द ताची उतरां ओ कितें व्हडलें व्हडलें उलोवन आसा व्हडलें व्हडलें कातुरता म्हणटा आमी थोडे जाण काय व्हडलें व्हडलें कातुरताय गी म्हूण तशें चिंता मगाचे न्हू तांचें कित्याक तांचे मदेंच तो व्हड जालो तांणी पळोवना तो खंयच्या व्हडल्या गुरू मुखार वचून शिकुल्लो या ते सकट नातलें वो सादें काम करनासलो सुताराचें आमचे मदें आसलो कितें व्हडलें व्हडलें उलयता असलें ताच्या उतराचेर ते अजाप पावले दुसरें ताची जाणवाय हाका ही सकट जाणवाय खंयची आयली पळोवन ते अजाप पावले आनी ताणें केली ती कामां वर्ती वर्ती कामां तो करनासलो कितल्याशे लोकांक तो बरें करनासलो कितल्याशे लोक ताचे तावन येवन पिडा शिरता सुटका सुटतले बांदपा आसतना सुटका सोडून नवें जिवीत जिवचें ते पळयत आसतले ती अजाप जाली कित्याक सोम्या जेजू नीज जावन ते वळखून घेवंक शकूंक ना तांचे ते चिंताप जो जेजू तांचे मदें आसलो ल्हान व्हड जालो त्याच चिंतपांत तें सीमीत जाल्लें दुसरें मगाच्यान आमी पळयता हांव थंयसर जेजूक मेळ्ळी प्रतिक्रिया 3ऱ्या वळींत आमी वाचता हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्ही जाकोबाचो जुजेचो जुदाचो आनी सिमोनचो हो भाव न्ही आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमचे शेजारा आसात न्ही पण मगाच्यान आनी 3 सवालां तांणी थंयसर घालीं ती सवालां कसली ताच्या बॅकग्रावंडा विशयांत बॅकग्रावंड चॅक तांणी पुरा केलें बॅकग्रावंड हिस्ट्री आमी म्हणटा ओ आळे अशे असो भाव हाची भयणी हाची सैरी आनी इंतने असो आवय बापूय आनी कोण वो असले चिंताप मगाच्या भाव भयणी न्हू ताचें बॅकग्रावंड स्टडी तांणी करता आसतना तांणी समजून घेतलें हाणें कितें आमकां सांगचें आसा आनी कितें आमकां सांगचें आसा हाचे तावन घालून विशेश येता आनी तांचो प्रतिक्रिया थंयसर मुखार सांगल्या मुखार वाच अशें ताचे विशयेन कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुसपडले एका तराची घुसपड तांचे थंय मगाच्या बाबनीनो आनी एक प्रतिक्रिया थंयसर ताचें बॅकग्रावंड पळयत आसतना आनी तो आज कितें करून आसा हें पळयत आसतना ती घुसपड गोंदळ तांच्या जिवितां मगाच्या न्हू थंयसर भितर सरलो ही अनेक प्रतिक्रिया तांणी सोम्याक दिली जावन आसा 3री प्रतिक्रिया आमी मुखार वाचता 5व्या वळींत थोड्या पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां बरी केली सोडल्यार हेर कसलेंच असर्यां थंय करूंक ताच्यान जालें ना 3री प्रतिक्रिया मगाच्या भाव भयणीनो हांगासर पळयता हांव त्या लोकांनी तांच्या त्या घुसपडा वरवीं तांणी अजाप पावल्या वरवीं आनी तांच्या बेविश्वासा वरवीं तांणी जेजूचे हात बांदले म्हळ्यार दोरी काणगोन ताचे हात तशे बांदून कितें तशें करूंक ना हात बांदले म्हळ्यार मगाच्या भाव हांगासर जेजू तांच्या मदें जी कामां ताणें हेरां कडेन केल्ली तसलीं कामां करूंक शकूना थोड्या पिडेस तांचेर ताणें हात दवरले आनी बरें केलें तितले शिवाय न्हीज जावन कितें तांच्या मदें तो करूंक आशिल्लो तें करूंक तो शकूना कित्याक लोकांची प्रतिक्रिया असली जावन आसली त्या संदर्भार जेजू तो करूंक शकूना हात ताणें तांचे बांदले मुखाच्या भावना भयणीनो जेजू मुखार आमी येता आसतना जेजूचें उतर आमी आयकत आसतना आमची प्रतिक्रिया कशी आसा ह्या संगती विशयांत आमी आज समजूंक जाय जेजूक आमी खरेपणी स्विकार करता ओंगी तो म्हजो सोडवणदार कालच्या दिसा मोगाच्या बाबून आमी फेस्त आचरण केलें
व्हरतो सांत भारताक आयिल्लो भारताचो अपोस्तल भगेवन थॉमास आनी थॉमास ही सुरवेर आमी पळयता हांव इल्लोसो धंडल्लो ताच्या भावार्थांत दुबावी थॉमास म्हूण ताका नांव दिल्लें आसा मोगाच्या बाबडीनो पूण तो दुबावी थॉमास ताचो दुबावांत उरलो ना पूण सोम्याक ताणें वर्त्या रितीन स्विकार केलो आपल्या जिवितांत म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हूण ताका वळखून घेतलें मात्र न्ही उतराण वळखून घेतलें मात्र न्ही सोम्या खातीर आपलें जिवीत ताणें भेटयलें वर्तो त्याग सॅक्रिफीस सोम्या खातीर ताणें केलो मार्तिराचें मरण तो मेलो मोगाच्या बाबडीनो ही भावार्थाची वाडावळ आमच्या जिवितांत जाय जावं पूण आमचो भावार्थ सबार फुडें अस्कद आसा सबार सवालां आमच्या मुतीन येतात हांगासर कशें ह्या लोकांनी सवालां विचारलीं जेजू विशयांत तसर सवाल आमच्या मतीन येवंकी पुरो आनी सबार फुडें आमच्या जिवितांत ह्या सवालांक आमकां जाप मेळना हें आमकां सांगपाक सांगता हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें अस्खदकायेंत वळख जाल्ल्या वेळार एक खांटो म्हज्या मासांत आसल्या बरी म्हाका तें दसून आसतना म्हणटा सांग पावलू त्या वेळार हांव म्हजी नदर घालता म्हज्या सोम्याचेर आनी सोम्याचेर म्हजी नदर घालता आसतना तो म्हाका कितें सांगता आमी वाचता हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें कोरिंथकारां म्हणलें दुसरें पत्र 12 वचपा 9 वड पूण ताणें म्हळें पूण सोम्यान म्हाका म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशांच्या अस्खदकायेन म्हजी सगळी सकत दिसून येता कित्याक मनशाच्या अस्खदकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता मनशाच्या अस्खदकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता मोगाच्या बाबतींत हें वर्तें सत सांगपाक जाणा जालो ताच्या अस्खदकायेंत ताच्या उण्यापणांत ताच्या पडण्यांत ताच्या जिविताच्या दगदवणेंत तो वळख जाता आसतना सोम्यात हांव तो विशेश तराची सकत आनी बोळ आपणायता सोम्याची कृपा ती जोडटा आनी ह्या वरवीं मुखार तो सांगता दाव्या वळींत आमी वाचलें जाल्यार मुखार वाच तर क्रिस्ता पासून म्हज्या अस्खदकायेनी बेपारवानी कश्ट अनुवारान दगदण्यांनी आनी आटाविटेनी हांव ददोशी जालां हर एका म्हज्या जिविताच्या कोडू अनुभवांत म्हज्या अस्खदकायेंत हांव धादोशी जालां कित्याक म्हणटा तो कित्याक हांव अस्खद तेदना हांव निजायकी सक्तिवंत हांव अस्खद तेदना हांव निजाकी सक्तिवंत वेन आय एम वीक आय एम स्ट्रॉंग म्हळ्यार म्हाका न्हू एक पॅराडॉक्स म्हणटा आमी आमकां समजूंक जायना हांव अस्खद आसतना हांव बळवंत कशें अस्खद आसतना अस्खद जाय बळवंत कशें जावचें पूण म्हाका हांगासर एक वर्तें सत आमकां कळीत जाता केदाडा आमचे हर एक अस्खद आमचें उणेपण आमी खालतेपणी वळखून घेवन सोम्या मुखार आमी दवरता समर्पण आमी दिता सोम्याक सोम्या आमची अस्खद काय घेता आमचें उणेपण घेता आनी ताच्या सक्तेंत तें तो बदलिता आनी देव थंयसर सोम्याची सकत आमचें तें वळटा पवित्र सभेन म्हाका न्हू कितले सांता सांतिणीचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार वाचलें जाल्यार थंयसर आमकां असलें प्रेरण मेळटा अस्खदकायेंत सोम्याची ती सकत वाडची सोम्याचें तें विचित्र बोळ तांचें तें वाडचें आनी ही आमच्या जिवितांत जाय जर तर म्हाका बाबून कितें गरजेचें एक दोन संगती तुमच्या मुखार आसा दवरता पयल्यान पयलें देवाचें उतर आमी आयकत आसतना आमी तें जिवें आनी क्रियात्मक उतर जावन स्विकार करूंक जाय हेब्रेव बरयलें पत्र 14:12 वळ आमकां सांगता देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें जावन आसा मुखार पाजलेल्या दोन दरीच्या पाजलेल्या तालवारी बरें तें जावन आसा म्हाका बाबून देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक मेल्लें उतर न्ही आमी पवित्र पुस्तक वाचतना या आयकत आसतना देवाचें उतर म्हाका न्हू सोमी आमचे लागीं उलयता तो थंयसर उलयलो सिनागोगांत वचून त्या लोकां लागीं पूण तांणी चिंतलें तो सादो तांच्या मदेंत वट जाल्लो सबारपोटी आमी चिंता आमच्या मतीन तें देवाचें उतर आमी आयकत आसतना सोम्या थळो आमी आयकत आसतना हें आमी मस्तपटी आयकलां आनी तूं कितें विशेशता आसा इंग्लिशान सांगणी आसा फेमिलियरिटी ब्रिड्स कंटेम्प्ट म्हणून आमी तें सादें म्हूण चिंता कितलेशे पटी आमी आयकलें आसा पूण म्हाका बाबडी न्हू हें उतर जिवें म्हळ्यार जिव्या देवान तें दिवचें आमकां जें उतर तें दिल्लें आसा तो देव जिवो जावन आसा मेल्लो देव न्ही जीवन देव आमचे लागीं आमच्या हर एका परिस्थितींत तो आमचे लागीं उलयता त्या देखून तें जिवें उतर आनी क्रियात्मक उतर म्हूण तूं सांगलां म्हळ्यार करून दाखोवचें तसलें तें उतरा खातीर दिल्लें न्ही एक बसोवन रुपया दिल्लें मात न्ही जें कितें थंयसर सांगलां तें करून दाखोवचें तसलें उतर
कित्याक देव उतर दिल्लो चड सक्तेवोन जावन आसा. सक्तेवोन देवान तें दिल्लें उतर क्रियात्मक उतर तें म्हणून हांवें स्विकार करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची अस्कत काय आमचें उणेपण ताच्या सक्तेंत तें तो बदलूंक शकता. दुसऱ्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकत आसतना आमच्या जिविताक तो दिवो जावन उजवाड जावन स्विकार करूंक जाय. किर्तनाचो ग्रंथ 119 किर्तन 105 वेळ आमकां हें सांगता. Psalm 119 verse 105. तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो, तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेसो. उजवाड म्हज्या वाटेसो. म्हज्या पावलांक म्हज्या मेटांक तुजें उतर दिवो जावन आसा म्हणटा किर्तनकार. उजवाड म्हज्या वाटेसो म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत सभार पोटी आमी काळोखान सस्पताव. अंधकार आमच्या भोंवती आसता. कशी आमच्या जिविताची आमी मेठां काडची, खंयच्या दिशेन आमी वचचें, खंयचें डायरेक्शन आमी घेवचें, उजव्याक घुंवचें की दाव्याक घुंवचें की मुखार वचचें कळना मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी त्या वेळार सोम्याचें तें उतर, जिवें क्रियात्मक उतर आमकां निरंतर प्रेरणा दिता. कित्याक त्या उतराच्या उजवाडांत आमच्या जिविताची दिशा आसा. कसली निर्धार आमच्या जिवितांत दिसपट्ट आमी घेजय ह्या विशयान सोमी आमकां जागयता, सांगता. कसले निर्धार आमच्या जिवितांत आमी घेजय, ल्हान निर्धार जावंक पुरो, व्हड निर्धार जावंक पुरो, ते सोम्याच्या उतराच्या प्रेरणाखाल मोगाच्या भाव भयणीनो आमी घेता आसतना हर एक आमच्या अस्खतकायाचेर उणेपणाचेर आमी जैत वता. आनी पावला बरी आमी एक दीस सांगूंक शकता, हांव जेदवां अस्खत तर सक्तेवून जावन आसा. कित्याक जिवंत देव ताच्या उतराच्या प्रेरणाखाल म्हजें तें वावुरता आनी तोच म्हाका चलोवन व्हरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, निमाणे आज सोमी आमच्या हर एकल्याच्या काळजा दारार बडोवन आसा म्हणल्यार आमी समजून घेवया. तो थंयसर नाजरेतान गेल्ल्या वेळार तेंच्या लोकान ताका स्विकार करूं ना. तांचें काळीज ताचें थंय ताणें उक्तें करूंक ना. पूण तो सोमी आज आमच्या काळजा दारार बडयत आसतना आमी आमच्या काळजाची दार उक्तें करया. उगडापणाचो ग्रंथ आमकां सांगता 3रो वसर 20वी वड, हांव वास पळे दारार बडोवन, पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून, जो कोण म्हजो थाळो आयकून दार उक्तें करता, दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो, ताच्या घरांत हांव भितर सरता, ताचे सवें जेवतलो, ताचे सवे हांव जेवतलो, तोय म्हजे सवें जेवतलो. तोय म्हजे सवे जेवतलो. सोमी आमकां ताच्या सवे रावोवंक आपयता, ताच्या मोगान जिवंक आपयता, ताच्या संबंदांत घट जावन थीर जावन जिवंक तो आमकां पळोवन आसा. आमचे काळजाचे दार सोम्याक आमी उक्तें करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमी उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आतां करया. सतमंता देवाक, सर्वभद्र बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सबावलो, अंकुर मयता जल्मलो, पंस प्रतकात अनेक सोंसले, ताका कुर्सा चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गात चडलो, सर्पदाद बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्यांची मेल्ल्याची जप्ती करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एक थार, पातकांचे बक्षाने कुडीचे जीवन पावन सस्ताचे जिवीत. आमेन. कितें सुमिया तुका हे बेटोने वेळा ना कितेंच मुझे मुळ्ळें म्हाकाच भेटयता तुका, म्हाकाच भेटयता तुका. उंडो जिवितासो दिवन म्हाका पोसताय, वायन तो दाकांचो सासणी पिवन करताय, कश्टा वावराचो तुवें मुजेर वतल्या, तुकाच भेटो
म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबे आमच्या सत सवानी गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवीदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नेक पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचे सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. पगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें तेच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कसो घूट बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरासो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा, संवसाराच्या सुरवेत तावन आमी तुजे बरी पवित्र जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आमकां तुजेशी परतून येवंक बोळ नातलें तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलो पातक नातलो जावन आपणाक आमच्या आदीन केलो. कुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणा बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातस सगळी रचना आपणा सवे बापाच्या वेंगेन परत हाडूंक आपण कुर्सार रगत व्हरोंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाखा वायना बोरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक रात.
Pavartaso good pergatuya. Somya Jesu ami hovundo kata. Ani hekal sintle priyetav. Title pautitu वैभवान येवसर. आमी तुझे मरण परगटा. जेजू आमचे पास्कनी सरणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमताव. ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा मनशाक तुजी स्थगत नव्या जोडून घेतल्या तीच बली आमी आतां तुका समर्पिताव. कनवळा बापा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानान वांटो दिलाय तांचे तुजी दयाळ नदर घाले आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळ्या आसा नातले एकच कुडीन तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावसाळ्यान आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाचे एकवटांत आमकां तूं सांबाळ. काकुलदारा देवा आमच्या अंतरलेल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर नवकार मरये बगेवन सुजे सोबती आनी धर्मदुता संगती बगेवन कशें तुज्या बगेवंता मदें सर्गा तुज्या मुखार आसतल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावास तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वासूंक पावतल्या. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोमेनस आमकां शिकयल्या मागण्या मुखान सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली सर तराच्या काळजाच्या धरुणायेंतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय समया पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावोंक आमकां शेत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान देने कोटां सांबाळ जोजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचो गुत जावन सोम्याची शांती एकामेकाक पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन खुर्सार आपणाक गजबेटोवन पुनः जिवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो. आमचे संगी सदांच रावोन आमकां सांबाळ चलोवन व्हरचो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी.
Sumia tiyomjeti uncha maka fawna punjutanus maka walaiki melteli. काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्ती पोनी तुका जेजू हरसून नरगां दिता काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून नरगां दिता. आमच्या काळसान बिडार करूंक आयिल्ल्या सोम्याक मोगान आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच तूं हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें थाव न्हू जेजू तुजें थाव केदेंकच हांवें वेगळा सार जावंक केदेंकच हांवें वेगळो सार जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. बापा येद्या वर्थ्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गिचंको F2 पेज 217. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. तूंच म्हजो धीर आधार. तूंच म्हजो सांबाळणार. तूंच म्हजो धीर आधार. तूंच म्हजो सांबाळणार. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. तूंच म्हजो व्हड आसरो. तूंच म्हजो बरवसो. तूंच म्हजो व्हड आसरो. तूंच म्हजो बरवसो.